म्हापशा मामलेदारान जमिल्लो हो स्टाफ कसिनोचो. वेंचणूक वळेरेंतली नांवां फाटीं घेवपाक ही गर्दी. They just told us to sign over here and we just did it. Who told you? Our, Boss? yeah. Who's the boss? No, our HR only told us to do a sign over here. They told to apply. Yeah. They told her to apply, Yeah. and they only told you to remove, like withdraw now. समाज वावुरपी म्हणटा आपल्या राज्यातली नांवां कॅन्सल जातली म्हूण खंय कसिनोच्या स्टाफान वेंचणूक वळेरेंतली नांवां फाटीं घेवंक अर्ज केल्यात. जे तेंच्यांनी एप्लाय केला पूण विड्रॉ करपाक तेंच्यांनी एप्लाय जी केली पळय तेंकां तेंच्यांनी डॉक्युमेंट्स कितें लायले आनी तेंच्यांनी कॅन्सलेशन करूंक ना. आतां विड्रॉ करपाक ते येयले कित्याक लागून की तेंकां जेन्ना कळ्ळें की जर तुमी समज हांगासर केले काय तर तुमचे स्टेटीचे कार्ड कॅन्सल जातले म्हणून ते आतां विड्रॉ करपाक लोक गेल्या. आनी तेंच्यांनी कोण एक मनीस सुद्दां की आमच्या बॅचर मॅनेजर आमकां फोन फोर्स करून सायन मारपाक लागली म्हणून ते स्टाफ तेंकां काय खबर आसना सो ते बाबडे सायन मारली आनी सायडीक सरले ते. पुराय प्रकाराचेर पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहन खंवटेन कसिनोवाल्यांचेर खर टिका केली. वी से वी आर द लार्जस्ट डेमोक्रेसी इंडिया आनी गोंयांत आतां इलेक्शनाचो रोल जेन्ना आमी अपडेशन चालू आसा नवे वोटर्स घालपाचें चालू आसा. We have realized that through the ward members and the panchayats, आमच्यो 3 पंचायती plus some parts of Saligaon, that lot of people who are non-Goans from Mizoram, from Manipur, who are working in casino, has been trying to put number of voters in these constituencies for reasons best known to them. ते खबर काडटकर आमी 28 मार्चाक we have lodged a formal complaint with the chief electoral officer. ही एप्लिकेशनां सगळीं ऑनलायन एप्लिकेशनां करून काडल्या. ऑनलायन करून काडले एक IP एड्रेसा वयल्यान सगळे भायले मिझोरमचे मणिपूरचे सगळे जे लोक आसात तांचे सिंगुलर IP कडल्यान जे ते भाड्याक रावता पर्वरीच्या वाठारांत कितलेशेच आनी सालिगांवच्या वाठारांत कितलेशेच प्रिमायसीस भाड्याक घेतिल्ले आसात जातून कजिनोचे लोक रावता आनी ते कामाक थंय वतात. सो पंचायत वेर टील नाव क्वायट wanting to ensure that action be taken because continuously these complaints have been registered with the police station or at Gram Sabhas they have been raised. They geta astana simultaneously we come to know that he nawa with the agreement जो मनीस ओनर आसा त्या प्रिमायसिसाचो 800 वयर अर्ज एकाच IP एड्रेसा वयल्यान आनी मागीर परत ती फाटी घेवंक बसी भरून स्टाफ म्हापशा. सगळे प्रकरण खंय गोंयकारपणा आड. claims that he is above the government and he claims to be very powerful. That is what I have understood in this couple of days. ताणे इतली मस्ती पावल्या फुडें की they have ensured that they have taken this particular people and under one IP address they have tried to put all these names. आज सकाळी की आमी कंप्लेन घाले 28 तारखेक आज सकाळी आमचे लोक जेन्ना हांगा गेल्ले म्हापशा आशिल्ले तेन्ना कळ्ळें की 3-4 बसी आज म्हापशा परत गेल्या ती फॉर्म विड्रॉ करपाक. म्हणजे इमॅजिन द गट्स ऑफ अ पर्सन हू इज ट्रायंग टू पुट नेम्स फॉर पीपल हू देमसेल्स डोंट नो दॅट देर वोटर्स फ्रॉम विच एरिया. जे वोटर थंयचे मिझोरमचे मणिपूरचे हे समज हांगा रावले गोंय आनी गोंयकारपण खंयचे उरले. पंचायत ऑल्सो हॅव टेकन रेजोल्युशन्स इन देअर बॉडी मिटिंग्स टुडे की जितले असले लोक हांगा पर्वरी रावतात ताज्या खातीर खंय नाल्यार खंय हे लॉ अँड ऑर्डराची जबाबदारी आज तांचेर आसा. वेर इरिस्पॉन्सिबिलिटी issues which have been procured in the last couple of years because of this type of migrants staying here जांकां स्वताचे बिलोंगींग कांयच ना कॉन्स्टिट्युएन्सी तर्फे नाल्यार पंचायत तर्फे जे भाड्याक रावताले आज समज ते वोटर जाता हॅविंग नो रेजिडेंस प्रूफ नो आयडेंटिटी. आय थिंक इट इज द बिगस्ट थ्रेट. कसिनोवाल्यांनी आपली बाजू मांडली. ते म्हणटात आपल्या कर्मचाऱ्यांकूय मतदानाचो हक्क आसा आनी त्या खातीर आमी तांची नोंदणी केल्ली. आमचे कामगार वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येतात. दरेक भारतीयाक मतदानाचो हक्क संविधानान दिला. ही नोंदणी आमी वोट फॉर बेटर इंडिया मोहिमे खाला सुरू केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.